भरपूर बरो आहा. म्हाका दिसता सगळे आयज सकाळच्यान भायर सरलेले आहा आनी प्रसिद्धात तर फर्स्ट क्लास आहा, कित्याक आमी सगळे कडेन वयता, सगळे कडेन रावंड मारला हांवें आनी सगळे म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीकच वोट करतले आनी आमी व्हडल्या मार्जिनान जिखून येतले. कितें मागता लोकां कडेन तुमी जेन्ना आयज सबंदीच्यान भायर सरचे म्हणून? हांव सगळ्यांक सांगता की पॉझिटीव जो यंगस्टर हांव आहा ताका सपोर्ट करपाचो. तशेंच भारतीय जनता पार्टीन भरपूर कामां केल्लेली आहा आनी हांव बी फ्युचरान डेव्हलपमेंटा खातीर भरपूर काम करतलो. ताका लागून लोकांनी म्हाका सपोर्ट करपाचो. आमकां लोकांक आमी लोकां कडेन मागलेले की BJP पार्टीक सपोर्ट करपाचें आमच्या पार्टी आनी लोकांचे बरें हे आसा वातावरण. लोक सगळे भायर सरलेले इलेक्शनाक लागून बरें सपोर्ट आहा. लोकांक खबर आहा की जे रितीन आमी काम केल्लें आनी लोकांक फुडें आमी काम करता. लोकांचे एक विश्वास आहा आमचे, ताका लागून लोक आमकां आमचे बरोबर आहा. इट्स अ व्हेरी गूड रिस्पॉन्स. लोक येयत आसा कोण कामाक, कोणाक थोडे लोक प्रायवेट कंपनीन गेल्ले कामाक तेय आतां आफ्टर 1 o'clock येवपाचे आहा. इट्स अ व्हेरी गूड. कांय प्रॉब्लम कांय नो इश्यूज नथींग. एवरीथिंग इज गोईंग ऑन गुड. गिरीश बाब, तुम्ही इतले दीस कंटिन्युअस कॅम्पेन करून हाऊ डू यू फील टुडे आफ्टर फायनली? सी दिस इज कंटिन्युअस म्हणल्यार हॅबीट जालें. इलेक्शन म्हणल्यार कॅम्पेनींग करचें पडटा, लोकांच्या दाराचेर पावचें पडटा आमकां, कित्याक लोकांचे इश्यूज आसता. कोण बरे रितीन सांगता, लोकांचे इश्यूज सांगता, सगळे आमकां आयकचें पडटा. सो हार्डवर्क करचें पडटा. सो वी वेंट कॅम्पेनींग बरें जालें आनी आयज मातशें बरें फील जाता की लोकां मदीं एक बरें उमेद लोक येता, लोक उमेदीन येता आनी वोटिंगाक येयल्ले एवरी बुथान सगळे आमचे वेरीन सुद्दां बरें वोटिंग जाता. इट्स अ गुड रिस्पॉन्स ऑन दिस. सो आय एम फिलींग व्हेरी मच हॅपी. कितें दिसता कितले पर्सेंट जातले अरावंड 60-65% तरी इलेक्शन वोटिंग जावपाचे चान्सीस आसा. गिरीश बाब, सगळे बीजेपीचे लिडर हॅव ऑलरेडी एक्सप्रेस कॉन्फिडन्स की बीजेपी फुल फ्लेज येता म्हणून. इन युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी व्हॉट डू यू फील? वी आर विनिंग. आय टोल्ड यू बिफोर, पयलीं सुद्दां तुमकां सांगलें, तुमी म्हाजे घेतलेलो. आय टोल्ड तुमकां पयलीं सांगलें मिडियान की वी आर विनिंग द सीट. आमी 100% वी आर विनिंग द सीट. बट ओनली वी वॉन्ट अ व्हेरी ह्यूज मार्जिन, बिकॉज फाल्यां सांकवाळान आमकां लीड मेळना. सांकवाल 2 पंचायत लागतात, सांकवाल आनी चिकन. सो वी आर वर्किंग व्हेरी हार्ड. आमचे पंचायतीन वी शूड हॅव व्हेरी गुड लीड. सो वी आर ऑलरेडी विनिंग, बट वी वॉन्ट अ व्हेरी गुड लीड. इट्स व्हेरी गुड. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.